नमस्कार. कोंकणी उलय लंडन फुलय ह्या कार्यावळींत सपनां ह्या विशयाचेर फाटले खेपेक तुमच्या मुखार एक काणी वितरायलेली. ती जायत्या जाणांक खूब आवडली. ते पासत म्हाका बळ मेवलें आनी सपनां पार्ट 2 ह्या कार्यावळींत एक विचित्र काणी बरयल्या ती आयकोंक तयार रावात. ताचें नांव मातशें रावात तुमकां मॅच हांव प्रॅक्टिकली दाखयता. पळय आतां कशी चलता ती मॅच. वास्कोटेक एक टीम आसली ताचो एक नमुनो तुमच्या मुखार दवरता. हरमनीत सिंगान काडलो आनी बॉल काडलो आनी बर्नार्डाक मारलो. बर्नार्डान काडून डॉज करून येलो आनी तो काटावान गेलो. काटावान काडून डॉमिनिकाक पास केलो. डॉमिनिकान ड्रिबलिंग करून एंड्रूक दिलो. एंड्रून काडलो आनी गोल मारलो. गोल. ही काणी आतापलेली आसा एका पुस्तकाचेर. ताचें नांव खेळ जिविताचो. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. जोरी कोणी प्रोड्यूस करूंक सोदता ताणी म्हाका झेरोवन सांगचें. तो रायतात काणी सपनांत गोल. आसलो तेन्ना हांव भुरगोलान वयतालो शिकोंक गांवच्या इस्कॉलान. एकदम हुशार आसलो खेळपान पूण न्हय शिंकपान. हुशार खेळगाडी जावंक चिंतलें म्हज्या जिवितान. नासलें म्हाका दान मोल शिकपाचेर. बोगोर आसलें फुटबॉल खेळपाचेर. होमवर्क सोडून नदर म्हजी आसली स्पोर्ट्स मॅगझिनाचेर. तशेंच लायव्ह टॅलिकास्ट पळोवपाचें स्पोर्ट्स चॅनलाचेर. एक दीस हेडमास्टरान म्हज्या आवय बापायक आपोवन हाडली आनी म्हज्या शिकपा वयर तोकार केली आनी म्हाका धमकी दिली. जोरी हांव दान मोन शिकपाचेर दवरिना म्हाका इस्कॉलांतलो काडटलो म्हूण. इतलें आसून तोरी हांव सुदरोंक ना. स्वता परी हांव स्पोर्ट्स मॅगझीन वाचतालो. टीव्हीचेर फुटबॉल खेळ पळयतालो आनी सकाळीं उसरां इस्कॉलाक पावतालो. एक दीस हेडमास्टरान म्हजो खेळ पळयलो. म्हजें ड्रिबलिंग, म्हजो बॉल कंट्रोल आनी म्हजे बरे खेळाक लागून ताणें एक नांव वस्तो कोच हाडलो आनी इस्कॉलाची एक टीम तयार केली. कोचाक म्हजो खेळ एकदम आवडलो. फुडाराक बरो खेळगाडी करूंक आस्वासन दिलें. म्हाका खेळांत स्कॉलरशीप मेळपाक खूब आदार दिलो. शेकींग इंटरव्यूआक हाजीर जालो. इंटरव्यूआक खूब प्रश्न केले आनी हांवें कांय न्हय ते परी जबाब दिले. कारण हांव स्पोर्ट्स मॅगझिनां खूब वाचतालो आनी म्हाका स्पोर्ट्साचेर खूब जानवाय आसली. ताणी ABCD एक कोण खेळगाडी आनी खंयचे टिमीचे गाय म्हूण प्रश्न केलो. हांवें फटाफट जबाब दिलो. ते वास्को टिमीक खेळटाले आनी तांची नांवां जावन आसा एंड्रू, बर्नार्ड, काटाव आनी डॉमिनिक. A, B, C आनी D. अजब जालें. तर अंतरराष्ट्रीय मोडार तुजो आवडीचो खेळगाडी कोण काय म्हणून विचारलें. हांवें सांगलें पेले, रोनाल्डो, मॅसी, माराडोना, नेयमार आनी हाकाच लागून म्हाका उमेद फॉवर्ड खेळपाची. हँड ऑफ गॉड हो कोण आनी खंयच्या टिमीचो. हांवें माराडोना म्हूण सांगलें आनी अर्जेंटिना खेळपी. तर हें नांव कशें मेळयलें. हांवें जबाब दिलो. ताणें क्वॉर्टर फायनलीक इंग्लंडा वांगडा खेळटाना हातान गोल मारलो आनी हें कोणाकूच गमोंक ना. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर एक सांग, जोरी एक खेळगाडी इंडियेक खेळोंक येयले तुवें ती मॅच पळोवंक येतलें. ऑफकोर्स इंडियेचे खंयच्याय कोनशाक घेवं हांव जरूर वयतलों. असो हांव इंटरव्यू सिलेक्ट जालो आनी स्कॉलरशीप फावो जाली. पूण एक शिकपाचेर म्हजें दान मोन आसूंक जाय म्हूण कायदो घातलो. असो हांव बरे गुणांनी पास जावंक लागलो. कांय वर्सांनी मॅसी पुणे गांवांत खेळोंक येता म्हूण जाहीर जालें. पूण म्हज्या फुडक्या नशिबान ती मॅच एग्जामीच्या दिसांनी पडटाल्यो. हांवें हेडमास्टराक एक खबर सांगली. ताच्याच आदारान हांवें एग्जाम एक दीस पयली आन्सर केली आनी त्याच रातीक हांव बासीन बसोन पुण्या गेलो. फावो तितलेच पयशे घेवन हांव गेलो. स्टेडियमार वचोन तिकेट कावंटराचेर लायनीर रावलो. पूण म्हज्या फुडक्या नशिबान
हांव पावतांच टिकेट्यो सोंपल्यो. ब्लॅकान काडटलो जाल्यार म्हाका जेवपाक पयशे कमी पडटाले. जाता ते जावं टिकेट ब्लॅकान काडली, मॅच सांजची फ्लड लायटीचेर आसली ते मेरेन हांवें लोकांच्यो गाडयो धुवन पयशे एकठांय केले. स्टेडियमाची दारां उक्तीं जाताच भितर सरलो. बरी सुवात चलती. जायतो वेळ आसा तें पळोवन आख्खो स्टेडियम पळोवन काडलो. जिम, स्विमींग पूल, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल कोर्ट पळोवन अजापलो. हें सगळें पळोवन हांव थकलो आनी म्हज्या जाग्यार वचून बसलो. थंय म्हाका न्हीद पडली. मॅच सुरू जाली ती खबरूच ना आनी तें म्हाका एक सोपण पडलें. मॅसीन ड्रिबलिंग करून एक बऱ्यांतलो बरो गोल मारलो. लोकांचे बो बो उयळ्ळे आयकून हांवेंय व्हडल्यान बॉब मारली, गोल. आनी जागो जाल्यार कितें? गेम सोंपोवन सगळो लोक घरा गेलो. स्टेडियम खाली. म्हज्या फुटक्या नशिबान हांवें मॅसीक पळोवपाक इतलो पयस वचोन लागीं पावन म्हजीं चिंतलेलीं चिंतनां जालीं सोपणां आनी असो हांवें पयलो सोपणां गोल. देव बरें करूं.